ॲप आधारित टॅक्सी सेवेक सरकाराचो तेंको. टॅक्सी ऑपरेटर्स अजूनही तांच्या मागणेचेर ठाम. सरकार हे ॲप चलयता जाल्यार कोताक येता, थळाव्या टॅक्सीकारांचें म्हणणें. कारखाने कायद्यात जातलो बदल. विधानसभेत पास जाले दुरुस्ती विधेयक. आता बायलांकूय करची पडटली रातपाळी. कामाची वराय वाडटली. ताज्या नुस्त्या खातीर गोंयकारांक अजूनही पळोवची पडटली वाट. कुटबण जेटीचे तोंडार रेवेचे दोंगर तयार जाल्ल्यान दर्यांत भितर वचपाक शकनात नुस्त्या बोटी. फुडल्या वर्सभरात लागू जातले नवे शिक्षणीक धोरण. शिक्षण क्षेत्रातय जातले म्हत्वाचे बदल. मुख्यमंत्र्यान सभाघराक दिली माहिती. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. ॲपाचेर आदारिल्ल्या टॅक्सी सेवेच्या निर्णयाचेर सरकार ठाम आसा. ह्या विशयाचेर बुधवारा विधानसभेत चर्चाय जाली. पूण सरकारान तांच्या मुखार दवरिल्लो पर्याय योग्य नाशिल्ल्याचे टॅक्सीकार म्हणटात. पूण अशें आसले तरी तांणी नोमाळायेची भुमिका दाखयल्या. सरकार हे ॲप चलयता जाल्यार भितर सरपाक तांची कांयच हरकत ना अशेंय तांचें म्हणणें. टॅक्सीकारांनी बिरेस्तारा मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. गोवा मायल्स ॲप बंद करपाचे मागणेचेर अजूनय ते ठाम आसात. तशेंच मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्या वेळात ॲप आधारीत सेवेत भितर सरपाक तांणी हरकत घेतल्या. सोल्युशन काय येवंक ते म्हणूनच आमी आज सीएमा कडेन मेळपाक येतले. सोल्युशनाचेर कांयच येवंक ना. जशें आमी सांगलेलें आमच्या वाटेन गोंयकारपण म्हणटा ते गोंयकारा वाटेन कांयच येवंक ना अजून पर्यंत. सो आमी जस्ट मेळपाक आयिल्ले. फुडें कितें आसा आमचें डिसिजन कितें आसा सीएमान आतां कितें सांगलें तुमकां मेळटकीर? तेच सांगलें न्हू. आतां हे कालचें कितें आहा तें तुमी जॉयन जावन पळयात ते म्हणून. तुम्ही तर यूज करून पळयतले 2 महिने. ना ना आमी तेचे पळय आमच्यो आतां 32,000 टॅक्सीकार ते 300-400-500 लोकां भितर कशें वयतले सांग. तुम्ही चलया मरे. तुमचे कडेन पैसा ना, आमचो पैसा आहा मरे तुमचे कडेन. सरकार आमीच. तुमचा आमचा पैसा मोडान तुम्ही ॲप चालू करा. तुमच्या अंडर आमी जॉईन जाता. लोकांक कमिशन घालू नाका. आमदारय ह्या विशयाचेर उलयले. पळयात ते कितें म्हणटात ते. See, government has not understood it. They're destroying Goenkarpon and they will have to pay for it. There is no other stand. We finally, when the chief minister decides anything for the state, he has thought over it again and again, and there were several meetings. So we have to stand by him and see a final outcome. म्हणजे इथून पॉलिटिक्स करून आणि कितें करून तशें कांय अर्थ ना. आमचे लोकल टॅक्सी ओनर्स जे आहा आनी ड्रायवर्स दे डोंट वॉन्ट टू गो वीथ गोवा मायल्स. दे थिंक दॅट इज अ कंपनी वीच इज नॉट फ्रॉम गोवा. तितून एक डायरेक्टर गोंयचो घेतलो अशें तेंचें चिंतप आहा. सो तेजेर बसून तडको काडचो पडटलो. वील हॅव टू रिमूव अ सोल्युशन. टॅक्सी ड्रायव्हरांची जतनाय घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान बुधवारा सांगिल्ले. 3 म्हयन्या खातीर गोवा मायल्सात भितर सरात. हातूंत भितर सरूनय जर कितें त्रास जालो जाल्यार सरकार नवे ॲप तयार करतले अशेंय ताणें सांगिल्लें. इतकें सगळें जाल्या उपरांत सुद्दां म्हाजी तांकां रिक्वेस्ट आसा की तांच्यांनी म्हाका एक लेटर दिल्लें. खंय तरी हो विशय सुटलो ना जाल्यार आमी स्ट्रायकार वयतले म्हणून. तुमी स्ट्रायकार वचपाची गरज ना. हांव अजुनूय ह्या फोरमा वयल्यान सांगता. आमी जरी गोवा मायल्स हो ॲप बेस्ड टॅक्सी जी हाडल्या इन द इंट्रस्ट ऑफ द गोवा टुरिजम, गोंयचें टुरिजम वाडपाक जाय हेज्याच इंट्रस्टान हाडल्या. आमकां तुमकां खंयसरूच भायर उडोवपाचें ना स्पीकर सर. तर तुमी पयलीं जॉयन जायात. 3 म्हयने ह्या ॲपाचेर बिझनेस पळयात. आनी 3 म्हयने जर तुमकां दिसलें स्पीकर सर की आमची टॅक्सी हांगा चलूंक शकना, आमी तांकां सांगता की मिनिमम गॅरंटी बिझनेस हो दिवन तांकां पळयात. आनी जरी जालें ना तुमी 3 म्हयन्यांनी परत येयात आमचे कडेन. आमचें सरळ म्हणणें आमचो रिव्यू करपाचो तयारी आसा. आमी तुमी सांगता तसो ॲपूय काडपाची आमची तयारी आसा. तुमी सांगता तसो ॲप आमी तयारी करता. सगळ्या म्हज्या टॅक्सीकार भावांक म्हजी विनंती आसा की तांच्यांनी खंयचोच विशय म्हणजे घडये आसत. म्हणजे जेन्ना गोवा मायल्स सुरू केलें तेन्ना कदाचित तुमकां सगळ्यां कडेन हाडून कदाचित उलयलें नासत. हांव ना म्हणना. घडये कदाचित आमच्या टुरिजम कॉर्पोरेशना कडेन डिले जालो आसत, चुकूय जाली आसत. म्हणजे कांय म्हणजे जाता. कदाचित घाई गडबडीन डिसिजन जालें. फाटल्या दारांच्यान हाडूंक ना. इट इज अ ओपन टेंडर जाल्लो. जाय जाल्यार तेंच्यांनी टेंडर भरूं येता आसलो. तांकां ओपन टेंडरान तेय बी येवं येता आसले. आनी ते येवप हे येयल्ले जाल्यार आनीकूय बरें जाता आशिल्लें म्हणटा तशें. खंयच्याच हॉटेलांतलें जें भाडें आसा स्पीकर सर हें भायर वयचें ना. तांकांच मेळटलें हाजी गॅरंटी आमी दिता. ज्या क्यून ते आसा तांकांच मेळटलें. वयल्यान तेंचें म्हणणें 4 दिसांनी आमकां एक भाडें मेळटा. म्हाजें तर म्हणणें आसा तांकां डेली भाडें मेळटलें.
त्या खातीर त्या हॉटेलांतलें भाडें सुद्दां तांकांच मेळपाचें एश्युरन्स द फ्लोर ऑफ द हावस हांव दितां. म्हणजे जी सिस्टीम तांच्यांनी घातल्या तितूंतल्यान तें तांकांय तांकांच मेळटलें, मेळूं शकता बी न्ही, 100% मेळटलें. परवरेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि श्यामचारी. कारखाने आणि बाष्पक कायदो दुरुस्ती विधेयक बिरेस्तारा भोवमतान विधानसभेत पास जाले. विधायकाचे वटेन 26 जाणांनी जाल्यार ताच्या विरोधात 5 जाणांनी मतदान केले. कारखान्यात बायलांक ओव्हरटायम करपा बरोबरच कामाची वरां वाडोवपाकूय ही दुरुस्ती मान्यताय दिता. पळयात पुराय बातमी. फॅक्टरीज ॲक्ट 1984 केंद्रात आसा. ह्या कायद्यातले दुरुस्ते खातीर दुरुस्ती विधेयक उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारान विधानसभेत मांडिल्ले. Honorable Deputy Chief Minister, the question is that the bill has amended be passed. Those in favor may say aye. No. When you say pass, he has said he Okay. Division. आता कोण म्हणला म्हणले Those in favor may stand up. फेवर फेवर खूप जण झाले, बेल वाजोवून ना तुवें. खूप जण झाले. एक कॅबिनेट तुझी टायमार झाले ते उभं राव. राईट गुड. 26 in favor. So the ayes have it, the factories bill as amended is passed. The Deputy Chief Minister for Factories and Policies may now move for a motion of passing. Sir, I request to move that bill number 12 of 2019, the Factories Go Amendment Bill 2019 be passed. The ayes have it, clause 2 to 7, along with the amendment, clause 1, the enacting formula and long title stand part of the bill. विधानसभेतल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकर आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. दर्यांतली नुस्तेमारी बंदी सोंपले उपरांत बुधवारा ट्रॉलर धन्यांनी दर्यांत बोटी घाल्यो नात. देखून गोंयकारांक ताजें नुस्तें मेळूंक ना. जाल्यार कुटबण बोट धन्यांची अडचण वेगळीच. दर्याच्या तोंडार आशिल्ली रेंव आनी खडपाक लागून तांणी बोटी दर्यांत देंवयल्योच नात. देखून कोट्यांनी रुपयाचें लुकसाण जाल्ल्याचो तांणी दावो केला. फुडले 8 दीस तरी ट्रॉली धन्यांनी दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्याच्या गोवा विभागान दिल्ली. हवामान खात्यान शिटकावणी दिवं न्हय वास्कोच्या खारेवाड्यावेल्या नुस्तेमारांनी ट्रॉली बिरेस्तारा दर्यांत घाल्यो, पूण तांकां नुस्तें मेळ्ळें ना. कुटबणच्या बोट धन्यांनी तांच्यो अडचणी गोवा 365 कडेन मांडल्यो. पळयात. आयज पयली तारीख आमगेली वचपाची म्हणजे आमकडे कितले सिजन्स आमकां बडी वचून जालो ना. परंगूच्या एपाटी चड जाला वचपाचेर सारकें थिंगा सँडबाज अशें म्हणून कित्याक लास्ट टायम मे म्हयन्याक लास्ट एंड ऑफ द सिजन 2 बोटी थिंगा कॅज्युअलिटी जाल्ल्यो आनी हे पाटी कितले जालें सांगूं जायना. फाल्यां कोणाक ट्राय करतले वचपाक, आयज तरी जालें वचपाक, फाल्यां ट्राय करतले बोटी आनी जॉब कर म्हाका एकावच जावपा ना. एक मिनिमम 25,000 तरी एक बोटकारा लॉस लेबरा वदान आनी वदान सगळें म्हणून 25,000 का 25,000 एक लेबर आनी कितले बोटी आयज चड थिंगा आनी बिजनेस टोटली क्रोडांचे लॉस जातले. बोटी वयले थिंगा आखे नस्त ब्लॉक जाला. आखे मात कोण वयली मात वचून सगळे लांबी मात पडो आहा थिंगा. ताका लागून इतले आमगे मानाय आनी सगळे बोट बंद आहाय बेतनांतू. इतली बेतनांतू बोट बंद आहा. सरकारानूय बरें हें घेयलोलें इनिशिएटीव घेयलो तें करपाक, म्हळ्यार ते NGO बी लागून ते केस घायला आमची. केस घायला आनी तो सँड दिवन म्हणून आतां वचो मेळना तुमकां. आतां वचपा मेळना. इतली बोट बंद आहा आनी कितले मनीस आतां आदरांनी मनीस आतां बोटींचे बेकार आहाय. हे लॉस कशें भरून सगळे बोटी सगळे बंदरावयले गेले. आतां आमगे बंदरावयले आतां कितें क्रोडान लॉस सगळे बोटकार. हेच सिजन तुमकां आतां हे सिजन हे मेन सिजन म्हणटा आतां 10-15 दीस देवडपाचें आनी मागीर मद्याके फूल सिजन भोंवपाचें. कायद्यान नुस्तेमारी वेली बंदी बुधवारा म्हणल्यार 31 वेर सोंपिल्ली. दर्यांत नुस्तेमारी खातीर वचपी बोट धन्ये खातीर संचालक दोतोर कृष्णमुर्ती पडगलवारान कितें सुचोवणी दिल्या पळयात. Now for the 5 days, Meteorological Center Goa has given the forecast. There will be heavy rainfall for another 4 days. But 5th day onwards, there are chances of very heavy rainfall around Goa region. All the fishermen are advised not to enter into the sea for next 1 week. These are the warning issued by Meteorological Department. नुस्तेमारीचो हंगाम सुरू जाला खरो,
पूण फॉर्मेलिनाचो विशय नुस्त्यावरी फडफडपाक लागला. फॉर्मेलिन हे विखच अशें सांगतना ॲडव्होकेट राजीव गोमसान बुधवारा मडगांवच्या न्यायालयांत कागदोपत्री पुरावे सादर केले. पूण सरकारी वकील गैरहाजीर राविल्ल्यान 9 ऑगस्टाक फुडली सुनावणी दवरल्या. Produced 2 books. This is one written by Modi's on medical jurisprudence and toxicology. It shows formaldehyde is a poison and it can be fatal to humans. I have also shown to the court various guidance note by FSSAI which clearly says that it's cancerous, it can cause hurt and vomiting and all these things. So all this has been produced by me before the court, and this is a fight between the Goan people and the formalin fish mafia. So I'm very hopeful that the order will be passed in my favor. See, people have lost faith in the fish industry at the moment. This faith and this trust could be restored only by posting Aiva Fernandez at the spot, and only after she would certify that the fish which is coming into the market is formalin free. This step is not a step in good taste actually. It's not a very good thing what has happened. I feel she should be reposted back as a designated officer of South Goa so that trust can be restored back. कुटबणच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत, मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार आणि पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे धर्तीचेर गोंयच्या शिक्षण धोरणात बदल जातलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बिरेस्तारा विधानसभेत माहिती दिली. गव्हर्मेंट मिडल स्कूल 42 आसा, तितूर 5वी ते 7वी शिकयता, आमी 8वी पर्यंत 5वी ते 7वी ही स्कुलां आमची 42 आसा. पण स्पीकर सर, कदाचित फुडल्या वर्साच्यान ही बंदय जातली. नवीन एड्युकेशनल पॉलिसी म्हणजे नॅशनल एड्युकेशनल पॉलिसी 2019 ह्या पॉलिसी कडेन वयचें पडटलें, आनी ह्या पॉलिसीच्या नुसार मोठो बदल जो आसा तो शिक्षण क्षेत्रात पुराय देशभर जातलो. म्हणजे फ्रॉम प्री प्रायमरी टू द फर्स्ट आनी सेकंड हे जवळपास 6 वर्सां पर्यंत हे तितूर येतले, विच इज एन प्री स्कूल एड्युकेशन म्हणटले ताका. 3 वर्सां पासून 6 वर्सां पर्यंत, म्हणजे आमी जाका KG म्हणटले, फर्स्ट स्टँडर्ड आनी सेकंड स्टँडर्ड, ही नॅशनल पॉलिसी ठरलेली आसा. इन द एज अ फावंडेशन एड्युकेशन, म्हणजे एज अ सेकंड एज अ फावंडेशन एड्युकेशन फ्रॉम द 3 years फ्रॉम द स्टँडर्ड 3, 4 and 5 एज अ प्रिपॅरेटरी एड्युकेशन, म्हणजे 3री, 4थी आनी 5वी ही परत आसा तशी प्रिपॅरेटरी एड्युकेशन म्हणून येतले 5वी पर्यंत. आनी ताज्या उपरांत आमी 3 years ऑफ परत अगेन 6वी, 7वी आनी 8वी हे मिडल स्कूल एड्युकेशन आसतलें. 4 years ऑफ स्टँडर्ड 9, 10th, 11th आनी 12th हे सेकंडरी एड्युकेशन जातलें. त्या खातीर हो बदल जो आसा हो एड्युकेशन क्षेत्रांत कदाचित आमकां फुडल्या वर्साच्यानूच हो बदल किंवा ताज्या फुडल्या वर्साच्यान आसत, पण हो बदल आमकां 1 वर्स किंवा 2 वर्साच्या भितर करचो पडटलो. ते करता आसतना कदाचित म्हणजे आमकां ही मिडल स्कुलां जी आसा ही बदल करची पडटली. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उन्नाव बलात्कार केशींतल्या दुबावताची भाजपा फाटराखण करता, आम आदमी पार्टीन आरोप केला. हे घडणुकेचो निशेध करपा खातीर आम आदमी पार्टीन बिरेस्तारा भाजपा कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो. एका चेडवार बलात्कार जावन 2 वर्सां जातात आनी दुबावितांची चवकशी लेखीत जायना अशें तांचें म्हणणें. उपरांत पिडितेचेर हल्लो जाता, तिका जिवेशी मारपाचो यत्न जाता आनी उपरांत सर्वोच्च न्यायालय हाचेर स्वेच्छा दखल घेता. हें कितें चल्लां असो तांचो प्रश्न. बेटी बचाव बेटी पढावचो नारो दिवंक सत्तेक आयिल्ल्या भाजपाक बायलांचे सुरक्षेचें कांयच पडोवंक गेल्लें ना असोय तांचो आरोप. इतले दीस इतली वर्सां एक केस चलता, 2 वर्सां जाली ती केसीचेर कांय प्रकाश पडना, उजवाड घालिना. आनी आतां जेन्ना 8 दीस पयलीं त्या चलयेन विक्टिमान चीफ जस्टीस ऑफ इंडियाक एक पत्र बरयलें की आपल्या जिवाक धोको आसा, तेन्ना कोर्टानूय ताजो कांय समजून घेवंक ना. आनी जेन्ना काल 2 दीस पयलीं तेजेर जो अपघात करपो दाखोवन ताका मारपाचो यत्न जालो, तेन्ना चीफ जस्टिसान ह्या गोश्टीची एक सिओमोटो कॉग्नायजन्स घेतलें आनी काल तेंच्यांनी ते सुप्रीम कोर्टाक लिस्ट करचें म्हणून मागला. आमी ह्या प्रकाराची निंदा करता. जो नरेंद्र मोदी 2014 लोकसभेन भितर वचच्या पयलीं पांयां पडून पयली स्पिचीन म्हणिल्लें की ह्या पार्लमेंटान खुबशे क्रिमिनल आसा, हांव एका वर्सा भितर ह्यो सगळ्यो केसी फास्ट ट्रॅक करून हें पार्लमेंट साफ करतलो. 2014 जे म्हणिल्लें, आज हो नरेंद्र मोदी 2019 ताच्या रेपिस्ट MLA कित्याक सपोर्ट करता. Our law system sucks big time in India.
no one gives us women the safety that we require. The BJP has come into power, they are heading in majority, yet there is no action being taken against the MLA that has raped this young girl. And today, being in Goa, we have so many cases here. Being in India, we have so many cases. Are our daughters safe? Y'all only use words like Beti Bachao, but anything in action is taken? Nothing is taken. जशे 2012 निर्भयाच्या रेपीक लागून सबंद देश चवताळून उठलो, जशे अण्णा हजारेच्या उल्याक लागून भ्रष्टाचारा आड सबंद देश चवताळून उठलो, तशे आतां परतून चवताळून उठपाचो वेळ आयला अशें आमकां दिसता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. गोंयचे स्वताचे संग्रहालय आसपाक जाय. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलां. अशें संग्रहालय उबारपा खातीर चिमला सरकारी जमीन पळयल्या अशी माहिती ताणें दिली. बिरेस्तारा पणजे गोवा पत्रकार संघटनेचे कचेरेत पत्रकार दीस मनयलो. बाळ गंगाधर टिळकाचे यादीन हो दीस मनयतात. कामगार आणि माहिती विभागाबरोबर एक जोड बसका घेऊन पत्रकारांच्या प्रश्नाचेर चर्चा करपाचें उतर ह्या वेळार सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ल्या मुख्यमंत्र्यान दिलें. प्रेस क्लबा खातीर पणजे एकाद्री सुवाद आसा जाल्यार सुचयात अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. पळयात. गोंयांत आपलो म्युझियम आसपाक जाय आसलो पळय. आयज गोंयचो म्युझियम ना. थंयसर आमकां तो फक्त आदिलशाह पॅलेसीन बारीकसो शिफ्ट केला. पयर आफयल्ले हांवें ताका म्हाका प्रश्न आसलो म्हणून. आपूण इतके व्हडले म्हणजे प्रॉपर्टी मोर दॅन 10,000 ताचे कडेन वेगवेगळे पोर्ट्रेट्स आनी त्या प्रॉपर्टी आमकां वेर टू डिस्प्ले. म्हणजे इतको अट्रॅक्टीव आसा, डिस्प्ले करूंक जागो ना. म्हणजे जागो खंय तरी आमकां असो सोदचो पडटलो. हांव चर्चीचो भायलो व्हडलो स्ट्रक्चर हांवें तो पळयल्या उपरांत हांवें रोखडोच मार्क केलो आर्किओलॉजिकांनी धाडलो. थंय पळयल्या उपरांत कळ्ळें की ती जागा सगळी आमची प्रोविजरियाची. सिंबल 30,000च्या पेक्षा व्हडलो प्लॉट आसा तुमचो प्रोविजरियाचो. म्हणून हांवें तें लक्ष दिवंक नाजाल्यार कोण तरी एनक्रोचमेंट करूनय सोडटलो आसलो. तो आयडेंटिफाय केल्या उपरांत म्हाज्या तकलेन आयलें की ह्या जागेचो कितें वापर करूं येतलो. आमी म्हणजे म्युझियमा खातीर आमी व्हडलो म्युझियम बांदप हाचो विचार करताले. हांव सदांच म्हणटा की पत्रकारांचो रोल हो समाजाक पूरक आसपाक जाय. समाजाची स्थिती कितें आसा, समाजाक कितें गरज आसा, आनी थंय आतां कितें जालां, आतां कोणूय कितेंय बरयता ताका ताळतंत्र नासता. एक म्हणजे कितें म्हाकाच प्रश्न पडटा कितें कशें अश्यो बातम्यो वर्तमानपत्रांनी कश्यो येता काय म्हणून. आनी म्हणून म्हाका दिसता आयच्या ह्या निमित्यान परत आमी एकदां टिळकांची पत्रकारिता कशी आशिल्ली, कशा पद्दतीन तांचें हें चलतालें हें याद करून तांकां याद करून त्या भशेन वागपाचे आज आमी सगळ्यांनी निश्चय करपाची गरज आसा. पत्रकार दिसाचो भाग म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सचिवालयांत बाळ गंगाधर टिळकाक अभिवादन केलें. पणजेच्या ज्येष्ठ पत्रकारांनी मिनेझीस ब्रागांझ हॉलात कार्यावळ केली. तातूंत कांय ज्येष्ठ पत्रकारांचो भोवमान केलो. मडगांवां दक्षिण गोंय पत्रकार संघटनेन पत्रकार दीस मनयलो. मडगांव पालिकेंत ही कार्यावळ जाली. की आमचो भारत देश म्हणटा तो वी आर सिंग्युलर बिकॉज वी आर प्लुरल. वी आर लिविंग इन अ इरा वेर देर इज समथिंग कॉल्ड पेड मिडिया, वेर देर इज समथिंग कॉल्ड पेड न्यूज. वी आर ऑल्सो लिविंग इन द इरा वेर देर इज फेक न्यूज. एज ही सेड अबाउट उदक हाफ एम्प्टी और हाफ फूल. बरें हा पूण तें एसीड म्हणून हांगा बंद भिवप आनी तें केन्नाय येवंक शकता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया, इर्शाद शेख, यशवंत परब आणि मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेकार. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अंदू ऑगस्टाचे निमणे मेरेन गोंय उक्ते सुवातेर शौचमुक्त म्हळ्यार ओपन डेफिकेशन फ्री राज्य करतले. बऱ्याच तेंपासावन हुमकळत पडिल्ल्या बायो टॉयलेटीच्या प्रस्नांचेर जाप दितना मुख्यमंत्र्यान ही घोशणा केली. जाल्यार गोंय उक्ते शौचमुक्त केले उपरांत उक्त्यार संडास करतल्याक दंड दितले अशी शिटकावणी विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्री मायकल लोबोन दिल्या. बायो टॉयलेटी खातीर 50% लोकांनी अर्ज केल्यात अशी माहिती मायकल लोबोन प्रश्नोत्तरीच्या वेळार दिली. एक टॉयलेट 58,104 रुपयांक पडटा. सरकारा कडल्यान ताका सबसिडी मेळटा. ताचे आदी 10,000 रुपया भरचे पडटात. आतां हो आंकडो उणो केला. अनुसूचित जमाती खातीर 1,000 रुपया, ओबीसी खातीर 2,000 आणि सर्वसामान्यांक 45,000 रुपया. सगळ्यां खातीर समान रक्कम थारायात अशी काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान मागणी केली.
तीन कॅटेगरी आसा. एसटी खातीर 1000 रुपया भरप, ओबीसी कम्युनिटी 2000 रुपया भरप आणि फॉर जनरल कम्युनिटी 4500 हो जनरल पब्लिकान भरप. जी डेट जी आहा ही आमी एक्सटेंड करून दिल्या. जेंच्यांनी म्हटलां, कारण तांकां ऑर्डर आमी जेन्ना 17,000ची दिल्या, अजुनूय कोणाक जेंकां भरपाचें आसा तेंच्यांनी अजुनूय बी आपल्या पंचायतीक कॉन्टॅक्ट करचो. पंचायतींनी फॉर्म आसा ते भरून दिवचे. ती एमावंट जाता तितक्यांनी बेगीन भरची. ती थोडी तरी एमावंट आपूण भरपाक जाय. जो पर्यंत तो टॉयलेट आपलो दिसपाक जाय. लोकांक जो टॉयलेट आपलो दिसना न्ही जाल्यार मोडून पडटा. स्टेट जी आसा पळय न्ही ही 31 ऑगस्ट पर्यंत ओपन डेफिकेशन फ्री हे आमकां डिक्लेअर करपाक जाय. ताच्या खातीर जवळपास 538 ट्वीन टॉयलेट म्हणजे 1000 आणि जवळपास 76 टॉयलेट्स ट्वीन टॉयलेट्स आमी पुराय स्टेटीत ज्या वार्डांनी टॉयलेट्स ना थंयसर ते घालतले आणि 31 ऑगस्ट पर्यंत स्टेट ओपन डेफिकेशन फ्री म्हणून डिक्लेअर करतले. वन्स इट इज डिक्लेअर्ड ODF देन मागीर फायनी मारपाक चालू करतले आमी. फायन गेलो हूंय भायर गेलो जाल्यार फायन मारप. मागीर अशी कितले ODF फ्री डिक्लेअर जाल्या उपरांत तरी लोक भायर वयता म्हणजे रॉंग. सुलभ शौचालयाची स्किमी प्रमाणे ह्यो टॉयलेटी उबारच्यो अशें मत विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन उक्तायले. भारतीय रेल्वेन बायो टॉयलेटी न्हयकारल्यात. ताचेर मायकलान सांगलें, ह्या टॉयलेटींक DRDO तंत्रज्ञान वापरतात. सेफ्टीक टाकयो वापरिनात. बायोडायजेस्टर जमनीत वतल्या घातक कॉली बॅक्टेरिया पासून राखण करता. जाल्यार सुलभ शौचालयां 1.5 वर्सां भितर कंडम जातात. when they are sitting on that on this seat ते कितें जेवण उरता ते वता आनी ते टॉयलेटाच्या बुरकान उडयता. म्हणजे टॉयलेटान ते काडून जेवण उरता ते उडोवप, बॉटल्स उडोवप, आनी कितें उडोवप. दॅट फूल टँक जी आसता, बायोडायजेस्टर टँक जी आसता ती ब्लॉक जाता. सो थिंगा जर तर 1-2 रेल्वेन फेल जाले म्हणून ती टेक्नॉलॉजी वायट ना. टेक्नॉलॉजी इज व्हेरी गुड. तशें ना तें 1-2 फेल जावपाचें ना. रेल्वे डिसायडेड that since it is a failure they are switching over to the new technology. तू मातशें फायंड आउट कर. एक म्हणजे तू फायंड आउट कर. सगळ्यो गजाली सॅनिटरी पॅड पासून ते मागीर जेवण खाण सगळें भितर उडयता. त्या खातीर ते बॅक्टेरिया जे आहा पळय न्ही ते ग्रो जावपाक पावना. आतां आमी हे जे टॉयलेट दिता पळय न्ही ह्या टॉयलेटींनी काय बाकीचे लोक इंडिविज्युअल टॉयलेट म्हणजे 4 लोकां खातीर घरा खातीर इंडिविज्युअल टॉयलेट तितूर बाकीचे व्हरून उडोवचें ना. सो हांगासर बॅक्टेरिया ग्रो जावपाचो आहा पळय न्ही हो मोठ्या प्रमाणात आनी बऱ्यापैकी ग्रो जातलो. ते उदक जे भायर येता म्हणजे हे जाल्या उपरांत त्या सेतूंतल्यान ते क्लियर क्रिस्टल आसता म्हणटा तशें. त्या खातीर तो प्रॅक्टिकली पळयल्या उपरांत ती टॅक्नॉलॉजी एप्रूव्ह केल्या. सुलभ इंटरनॅशनलचे टॉयलेट एकदां 1.5 वर्सांनूच ते मोडले सुद्दां डॅमोलिश जाले. हांवें हे फावटी तांकां कंडिशन घातलां. हांवें DMing ऑलरेडी सांगलां तुमी बांदून घेता खरें बट हे टॉयलेट क्वॉलिटी टॉयलेट जावपाक जाय. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकर. भाई उर्फ दामोदर मावजो साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतवंत साहित्यिक, कादंबरीकार, विचारवंत, एक म्होवाळ व्यक्तिमत्व. भाईच्या साहित्यिक योगदानाची तासा जाणा जावन घेवपाची आणि त्याच बरोबर फामाद गीतकार, दिग्दर्शक गुलजाराकय आयकुपाची संद गोंयकारांक मेळटली. अक्षर दामोदर ह्या नांवान 2 दिसांचो राष्ट्रीय परिसंवाद मडगांवच्या रवींद्र भवनात जावपाचो आसा. शुक्रारा 2 आणि शेनवारा 3 ऑगस्ट अशीं 2 दीस 2 वेगवेगळीं सत्रां जातलीं. शुक्रारा सकाळीं 9:30 वरांचेर अशोक वाजपेयीचे हस्तुकी उक्तावण जातलें. खोशेची गजाल म्हणल्यार समारोपाच्या वेळार ज्येष्ठ कवी, गीतकार आणि दिग्दर्शक गुलजाराचे हस्तुकी भाईचो भोवमान जातलो. सरकारी महाविद्यालय केपेंचो कोंकणी विभाग, गोंय सरकारचे उच्च शिक्षण संचालनालय आणि रवींद्र भवन मडगांव ह्या तिन्ही संस्थांनी जोडपालवान 2 आणि 3 ऑगस्ट ह्या दिसाक दामोदर मावजो हांच्या पुराय साहित्याचेर 2 दिसाचो राष्ट्रीय परिसंवादाचें आयोजन केलां. ह्या 2 दिसाच्या परिसंवादाचें उक्तावण नामनेचे लेखक आणि ललित कला अकादमीचे माजी अध्यक्ष डॉक्टर अशोक वाजपेयी हांच्या हस्तुकी जातले. तर कंक्लुडींग सेरेमनीक म्हळ्यार समारोप सुवाळ्याक नामनेचे कवी, गीतकार गुलजार हे मुखेल सोयरे म्हण आसतले. तर डॉक्टर हरीश त्रिवेदी हे संमेलनाची यजमानकी चलयतले. उच्च शिक्षण संचालनालयाची ही एक नवी येवजण आसा आणि ताची सुरवात आमी दामोदर मावजो ह्यांच्या साहित्या वयल्यान करतात. अशीच कार्यावळ कोंकणीचे हेर साहित्यीक, मराठीतले गोमंतकी साहित्यीक, हिंदींतल्यान बरोवपी गोमंतकी साहित्यीक आणि इंग्रजींतल्यान बरोवपी किंवा इंग्लिशींतल्यान बरोवपी गोमंतकी साहित्यीक हांचेर अशाच तरेचे
राष्ट्रीय परिसंवाद घेवपाची आमचो मानस आसा आणि विविध महाविद्यालयां ज्या महाविद्यालयान ह्या विशय शिकयले वतात त्या महाविद्यालयांतल्या शिक्षक वर्गाक आणि विद्यार्थी वर्गाक ताचो चडांत चड लाव जावचो ह्या दृश्टींतल्यान ही येवजण आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.